फाटल्या दिसांनी चर्चा चलता की फक्त रिशफल कितें आसपाक शकता बाबा अशें कितें आसा? सगळ्यात पहिली आज मनोहरभाई पर्रीकर यांची जयंती आणि त्या निमित्तान आमच्या प्रदेश कार्यालयात आम्ही ब्लड डोनेशन कॅम्पाचें आयोजन केल्लें आसा. थोड्याच वेळान हांगा आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे आमदार आनी पणजेचे आमदार आनी आमचे गोंयचे मंत्री बाबूश मनशाळातूय येवपाचे आसात. बाकीचे कांय आमदार मंत्री येतले. हांगा तेंच्या फोटो फुलां घालतले आणि त्यानंतर हांगा ब्लड डोनेशन कॅम्प जातलो. आज सरकारान तेंचे वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजन केल्लें आसा. आतांच आमी स्मृती स्थळाचेर, कारण ते अजून काम अजुनूय उरलें, पण म्हाका दिसता तेंची पुण्यतिथी जातली 17 मार्च पर्यंत ते पूर्ण जातले आणि थंयच्यान वेगवेगळे सेमिनार टॉक्स त्यांच्या संदर्भातले असे वेगवेगळे कार्यक्रम आज सरकारान दवरिल्ले आसा. आणि त्या निमित्तान आजच्या जयंतीच्या निमित्तान हांव तांकां श्रद्धांजली दिता. प्रश्न उरला की तुमी आतांच म्हाका एक प्रश्न विचारलो की हांगा नवीन मंत्रिमंडळाचो फेरबदल वगैरे असो प्रश्न. आमचे भितर 8 काँग्रेसचे आमदार भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केल्लो आसा आणि भारतीय जनता पार्टीची 20 वयल्यान 28 संख्या ही स्वताची, 2 MGP आणि 3 इंडिपेंडंट, दोनाच 33 लोकांचो पाठिंबो आसतलें भारतीय जनता पार्टीचें डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार भरभक्कम सरकार आसा. आतां बऱ्याच जाणांचे प्रश्न आसा की कोणाक मंत्री करतले वगैरे वगैरे. त्या संदर्भातलो मंत्री कोण जातले, कितें जातले, कोणाक काडटले ह्या संदर्भातलो निर्णय पार्टी म्हणून काय आमी घेवपाक शकना आणि त्यामुळे मुख्यमंत्री केंद्रा कडेन उलोवन तेंचे कितें जे कोणाक कॉर्पोरेशन, कोणाक मंत्रिमंडळ तेंचे कितें ते करतले. अजून तरी तांच्यांनी आमचे कडेन डिस्कस करूना की केन्ना करप वगैरे. त्यामुळे ते ऑफिशियली, कारण कशें आसता की पार्टीचें पोजिशन कोणाक दिवप हें पार्टी अध्यक्षा कडेन ठरोवपाक जाता. सरकारान कोणाक खंयचें पोजिशन दिवप हें सरकार ठरयता, मुख्यमंत्री. आनी त्यामुळे ते ठरयता आसतना एज अ प्रोटोकॉल ते वयर डिस्कस करप आसत. पार्टीक इन्फॉर्मेशन हे ठरल्या नंतर ते डेफिनेटली आमकां दितले. पूण जावपाचें आसा, जावपाक जाय न्ही, कारण कशें जाता की 8 जाण घेतल्या तेन्ना कोणाक कॉर्पोरेशन, आतां कोणाक कितें कमिटमेंट तें म्हजे कडेन काय विशय जावना आनी म्हजे काय तांचे कडेन उलोवप जावना. 8 नवे गाडयो घेतले तेजे वयल्यान तो विशय चड वचना. तशें 8 ते म्हाका दिसता सरकारच्या एडमिनिस्ट्रेशन GAD डिपार्टमेंटान घेतिल्ले आसात 8 गाडयो. पूण तुमी कमिटमेंट केल्ले तांकां पयलीं? म्हजे कडेन एकय मनशाचो कमिटमेंट म्हजे कडेन तरी खंयच्याच खबरूय नाशिल्ली, म्हाका खबरूय नाशिल्ली. खंयच्याच एकाय आमदाराचें म्हजे कडेन डिस्कशन ह्या संदर्भातलें जावना आनी त्यामुळे पार्टी भितर प्रवेश करच्या पयलीं कोणाचो कमिटमेंटय म्हजे कडेन काय जावना. पूण आयज ना फाल्यां तें जातलें. कितें तरी तांकां दिवं जाय न्ही, दितले न्ही. मंत्रीपद आसतलें. भितरलें कशें जाता की आज आमचे कडेन टोटल संख्या ही 12 मंत्री. त्यामुळे 12 मंत्री असल्या कारणान एखादें नवीन 1-2 सुद्दां जरी आसत जाल्यार कोणाक तरी काडून दुसऱ्याक दिवं जाय. त्यामुळे कोणाक दितले, कोणाक कमिटमेंट ह्या संदर्भात ती म्हायती म्हाका तरी अजिबात ना. ओके सर, आनी फाटल्या दिसांनी चर्चा चलता की फक्त रिशफल कितें आसपाक शकता बाबा अशें कितें आसा? सगळ्यात पहिली आज मनोहरभाई पर्रीकर यांची जयंती आणि त्या निमित्तान आमच्या प्रदेश कार्यालयात आम्ही ब्लड डोनेशन कॅम्पाचें आयोजन केल्लें आसा. थोड्याच वेळान हांगा आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे आमदार आनी पणजेचे आमदार आनी आमचे गोंयचे मंत्री बाबूश मनशाळातूय येवपाचे आसात. बाकीचे कांय आमदार मंत्री येतले. हांगा तेंच्या फोटो फुलां घालतले आणि त्यानंतर हांगा ब्लड डोनेशन कॅम्प जातलो. आज सरकारान तेंचे वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजन केल्लें आसा. आतांच आमी स्मृती स्थळाचेर, कारण ते अजून काम अजुनूय उरलें, पण म्हाका दिसता तेंची पुण्यतिथी जातली 17 मार्च पर्यंत ते पूर्ण जातले आणि थंयच्यान वेगवेगळे सेमिनार टॉक्स त्यांच्या संदर्भातले असे वेगवेगळे कार्यक्रम आज सरकारान दवरिल्ले आसात. आणि त्या निमित्तान आजच्या जयंतीच्या निमित्तान हांव तांकां श्रद्धांजली दिता. प्रश्न उरला की तुमी आतांच म्हाका एक प्रश्न विचारलो की हांगा नवीन मंत्रिमंडळाचो फेरबदल वगैरे असो प्रश्न. आमचे भितर 8 काँग्रेसचे आमदार भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केल्लो आसा आणि भारतीय जनता पार्टीची 20 वयल्यान 28 संख्या ही स्वताची,
2 MGP आणि 3 इंडिपेंडंट दोनाच 33 लोकांचो पाठिंबो असताले भारतीय जनता पार्टीचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार भरभक्कम सरकार आसा. आता बऱ्याच जाणांचे प्रश्न आसा की कोणाक मंत्री करतले वगैरे वगैरे. त्या संदर्भातलो मंत्री कोण जातले, कितें जातले, कोणाक काडटले ह्या संदर्भातलो निर्णय पार्टी म्हणून काय आमी घेवपाक शकना. आनी त्यामुळे मुख्यमंत्री केंद्रा कडेन उलोवन तेंचे कितें जे कोणाक कॉर्पोरेशन कोणाक मंत्री म्हणटा तेंचे कितें ते करतले. अजून तरी तांच्यांनी आमचे कडेन डिस्कस करूं ना की केन्ना करप वगैरे. त्यामुळे ते ऑफिशियली कारण कशें आसता की पार्टीचें पोजिशन कोणाक दिवप हें पार्टी अध्यक्षा कडेन ठरोवपाक जाता. सरकारान कोणाक खंयचें पोजिशन दिवप हें सरकार ठरयता, मुख्यमंत्री. आनी त्यामुळे ते ठरयता आसतना एज अ प्रोटोकॉल ते वयर डिस्कस करप आसत आनी पार्टीक इन्फॉर्मेशन हे ठरल्या नंतर ते डेफिनेटली आमकां दितले. पण जावपाचें आसा जावपाक जाय न्ही. कारण कशें जाता की 8 जाण घेतल्या तेन्ना कोणाक कॉर्पोरेशन आतां कोणाक कितें कमिटमेंट ते म्हजे कडेन काय विशय जावना आनी म्हजे काय तांचे कडेन उलोवप ते 8 नवे गाडये घेतले तेच्या वयल्यान तो विशय चड वचना म्हणटा. तशें 8 ते म्हाका दिसता सरकारच्या एडमिनिस्ट्रेशन GAD डिपार्टमेंटान घेतिल्ले आसात 8 गाडयो. पूण तुमी कमिटमेंट केल्लें तांकां पयलीं म्हजे घेतलें. कडेन एकय मनशाचो कमिटमेंट म्हजे कडेन तरी खंयच्याच तुमकां खबरूय नाशिल्ली. म्हाका खबरूय नाशिल्ली. खंयच्याच एकाय आमदाराचें म्हजे कडेन डिस्कशन ह्या संदर्भांतलें जावना. आनी त्यामुळे पार्टी भितर प्रवेश करच्या पयलीं कोणाचो कमिटमेंटूय म्हजे कडेन काय जावना. पण आयज नाल्यार फाल्यां ते जातलें. कितें तरी तांकां दिवं जाय न्ही, दितले न्ही. मंत्रीपद आसतलें. मंत्रीपद आसतलें भितरलें कशें जाता की आज आमचे कडेन टोटल संख्या ही 12 मंत्री. त्यामुळे 12 मंत्री असल्या कारणान एखादें नवीन 1-2 सुद्दां जरी आसत जाल्यार कोणाक तरी काडून दुसऱ्याक दिवं जाय. त्यामुळे कोणाक दितले, कोणाक कमिटमेंट ह्या संदर्भात ती म्हायती म्हाका तरी अजिबात ना. ओके सर, आनी